प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 14वो आविस्वोर, वोड 22 ते 36 पर्यंत 22 to 36. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी रोखडेच आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक व्हड्यार चडोवंक आनी आपणा आदी पेले तोडी वसूंक लायली. लोकांक धाडले उपरांत तो एकलोच मागणी करूंक दोंगरार गेलो. सांजे वेळ जातोच पर्यंत तो थंय एकलोच आसलो. व्हडे बाय दोर्यांत पावून लारांनी वडवताली, कित्याक परते वारें मारताली. फांटे परात जेजू दोर्याचेर चलून तांचे सोरशें आयलो, आनी ताका दोर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले, आनी भिरांतीन तांणी बोब मारली. पूण रोखडेच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भियेनाकात. पेद्रून प्रतिपाळ करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार उदकाचेर चलून तुजे सोरशीं हांव येयसो कर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू व्हड्याच बेलो देंवन जेजू सोरशीं वचूंक उदकाचेर चलोवंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सोम्या, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावोवन ताका धरलो आनी म्हणलें, हलक्या बावटाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय तूं? आनी ते व्हड्यार चोडटाय म्हणसर वारें थांबलें. व्हड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सोरपडून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. जेनेजारेताच्या पिडेवंतांक जेजू बरी कोत्ता. आनी पेले तोडी पावतोच ते जेनेजारेत गांवांत आयले. ते गांवच्या मनशांनी ताका वळखतोच चारी कडेन सांगूंक धाडलें. तेन्ना सोमेस्त वायटकारांक ताचे सोरशीं हाडली. ताच्या वस्त्राचे देगेक तरी हात लावंक दी म्हूण ताचे लागीं मागताली, आनी हात लायल्लो तितली सारकी बरी जाली. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज आमी वाचता की जेजू उदकाचेर चलता. पूण आमी आयजचें शिवर्तमान वाचचे आदीं आमी पळोवंक जाय कितें घडटा तें तेजे पयलीं. जेजून 5,000 लोकांक 5 उण्या आनी 2 मासल्यांनी तांकां मिलाप करून जेवण दिलां. आनी आतां सगळ्या लोकांक खिंचोत धाडल्या, घरा धाडल्या. आनी तो एका दोंगराचेर वेता आपले मागणे करपाक. शिसांक म्हणटा तुमी पेली तोडी वसात आनी तांकां एका व्हड्यार धाडटा. आनी तो दोंगरार वेता मागणे करपाक, आपल्या बापा कडेन मागणे करपाक. आनी कितें घडटा भाव भयणींनो, जेन्ना जेजू तांकां पळयता की ते खूब त्रासान आसात म्हणून, जेजू पळयता की ते एका वाऱ्यान बुडल्यात म्हणून, आनी ते वारें एकदम म्हणटात ते तांकां इतले त्रास कोत्ता म्हणून. आनी जेजू पळयता की आतां तांकां सांगलां पेले तोडी वचपाक, पूण आजून दोर्यान आहात ते थकल्यात आनी व्हड्यार आजून आसा. जेजू दोंगरांतल्यान सकयल येता आनी दोर्याचेर चलोन तांचे कडेन येता. भाव भयणींनो, जेजू दोर्याचेर चलता म्हणजे आमकां तें एकदम सोंपें दिसता, कित्याक तो जेजू, तो देव जावन आसा. ताच्यान उदकाचेर चडोंक जाता, ताच्यान कितें करूंक जाता. आनी देखून आमी आयज जेन्ना जेजू उदकाचेर चलता, आमकां इतली सजमणी मेळना. आमी सजमता की जेजू तो, ताच्यान कितेंय करूंक जाता, देव तो. पूण भाव भयणींनो, जेजू जेन्ना ह्या संवसारान आसलो, तो मनीस आसलो. तो तुजे भाशेन आनी म्हजे भाशेन मनीस आसलो. आनी जेजू आतां उदकाचेर चलोन आपल्या शिसा कडेन येता जाल्यार तो एक मनीस जावन येता, देव जावन येना, पूण तो उदकाचेर चलता. भाव भयणींनो, जेजूचो आनी ताच्या बापाचो संबंद एकदम गोड आसलो. जेजू कितें म्हणटालो, जेजू कितें कोत्तालो, जेजू कितें चिंतालो, तो आपली चिंतनां, आपली उतरां, आपच्यो कोन्यो ज्यो करूंक जाय आसल्यो त्यो ज्यो बाप सांगतालो ताका, तेच कोत्तालो तो.
तो आपणाचेच कोणी नासलो, ताका आपले चिंतप नासले, ताका आपल्योच कोन्यो नासल्यो, ताका आपलीच उतरां नासली. जे ताका बाप सांगतालो आनी पवित्र आत्मा ताचे भितर आसलो, तीच उतरां, त्योच कोन्यो, तेच चिन्नां कोत्तालो. आनी बाबा म्हणून जेन्ना तो दोंगरार आसा, आपल्या बापा कडेन उलयता, तो ताच्या बापा कडेन ताजो संबंद आसा, तो त्या बापा कडेन इतलो मोगान आसा. बाप ताका सांगता, चल्ले बाबा पुता म्हज्या, दर्यार चलोन वच, तुजे शीस त्रासान हात, हे वारें आयलां आनी तूं ताका सारवार करूंक वच. आनी जेजू सकयल येता, दर्याचेर चलता. भाव भयणीनो, जें जेजू कोत्ता दर्याचेर उदकाचेर चलोन, आयज आमकां जेजू हेंच सांगता. तो म्हणटा, जेन्ना आमचो संबंद ताजेशी घट आसता, जेन्ना आमी खरेंच ताच्या उतरान रिगून आसता, जेन्ना आमी खरें ताजें उतर पाळटा, फकत आमी आयकोपाचे मनीस न्ही, आमी तें उतर कोत्ता, आमी आमकांच फटयना. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी त्या उतराचेर भावार्थ दवरता म्हणजे कितें? जें उतर आमी आयकता तें उतर आमी पाळटा. आमी कितलीं जाणां देवाचें उतर आयकता, आयज तुमी आयकतात, इतले दीस तुमी देवाचें उतर आयकतात, पूण खरेंच हें उतर तुमच्या काळजान रिगून तुमी कोत्तात काय? हो प्रश्न तुमच्यान आयजूच तुमच्यान जबाब दिवंक जाता. कित्याक भाव भयणीनो, दिसाच्या दिसा आमकां देवाचें उतर आयकूंक मेवता. दिसाच्या दिसा हें देवाचें उतर आमच्या कानार पडटा. दिसाच्या दिसा आमी इगोर्जेन वता, आयकता देवाचें उतर. पूण आमी खरेंच हें देवाचें उतर पाळटा? फकत आमी जेन्ना आमचे सकाळींचें खाण खाता, ब्रेकफास्ट करता, तेजे उपरांत दनपारां खाता, तेजे उपरांत रातचें खाता, मदल्यार पेज जेवता, च्या पियेता, तेच भाशेन आमी हें देवाचें उतर 5-6 मिनटां, 10 मिनटां, 15 मिनटां आयकता. आनी आमी सद्दां बरें दिसलें म्हाका, देवाचें उतर आयकोन बरें दिसलें. हें बरें दिसपाक देवाचें उतर आमी आयकना, आमी हें उतर आयकता कित्याक हें उतर आमी पाळूंक जाय. हें आमच्या काळजान धरून, ताजेर नियाळ करून हें दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळूंक जाय तें उतर देवाचें. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें उतर पाळटा, आमी खरेंच जें आमकां जेजून सांगलां त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, जी भिरांत आसा आमच्या भितर, जी आमकां त्रास येतात, हे जिवितान जेन्ना आमी आसा त्रास येतलेच, पूण आमची चोत्राय कोणाचेर आहा? त्या त्रासाचेर आसा, त्या प्रॉब्लमाचेर आसा, त्या कोणें कितें म्हणलां, कोणें कितें कोत्ता, कोण आमकां पयशे ना, कोण आमकां दुयें आसा, ताजेर आमची चोत्राय आहा? हो, आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर आहा. जेन्ना आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर आहा, आमी तें देवाचें उतर पाळटा, आतां भाव भयणीनो कितें घडटा? आमी तें उतर जें पाळटा, आतां आमकां ही भिरांत आमची भायर वता, भावार्थ वाडटा आमचे भितर. आनी ह्या भावार्था वरवीं जें जेजून घडलां आमकां खुर्सार, जें सगळें संपलां खुर्सार, तें आमी आपणायता, आमकां तें फावो जाता. आनी आतां आमी जैतिवंत जिवीत जियेता. आमी आमच्या उदकाचेर, आमच्या जिवितान जें उदक येता, आमकां त्रास जाता, ताजेर आमी चलोंक पावता. ते त्रास, ते जे आमकां कश्ट येतात, ते आमकां काबार करचे ना, ते आमकां वायट हाडचे ना, पूण आमी भावार्था वरवीं, जेजूच्या उतरा वरवीं, ते कोन्या वरवीं तें उतर करून आतां आमी आमच्या त्रासा वयर आमी चलोंक पावतले आनी हें जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी पावतले. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचें आमी नियाळ कोत्ता, खूब वस्तू आहात ह्या शिवर्तमान शिकपाक. तुमी म्हणटल्यात, अरे हो शेरमो कितलो उगत सांगता, कितलें आनी आयकोपाचें जाय. भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना हें शिवर्तमान आयकता, फकत एकूच धरूया आमच्या मनान, आमी सदां देवाचें उतर आयकता, पूण हें उतर जें आयकता, थोडेंच जें आमी आयकता, हें आमी आमच्या काळजान धरुया, ताजेर आमी नियाळ करुया, ह्या उतरा प्रमाणे आमी चलोया. हें जैतिवंत जिवीत जिवन आमचो भावार्थ वाडून आतां आमी हे जेजूक आमी महिमा वाखाणणी, ताजें नांव उंच करपाक आमी जिवूंक फुडें सरया. आनी जेन्ना आमी हें जैतिवंत जिवीत जियेता, आमी आमच्या जिवितान जें उदक येता, त्रास येता, सगळें वायटपण येता, ताजे वयर चलोन हें जैतिवंत जिवीत जिवन आतां आमी देवाक महिमा वाखाणणी, ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता.